टुरिझम, स्पोर्ट्स, उद्देग अशे मळार व्यवसाय धंदो सुरू करूंक म्हूण प्रायव्हेट एजन्सी सरकाराच्यो जमनी लिजार घेतात आनी ह्या ना त्या कारणान वापरी नासतना आडावन दवरतात, ताबोय सोडिनात. असल्यो जमनी परत घेवपाचें काम सरकारी पावंड्यार सुरू जालां. दिवचले एके कार्यावळीत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान ही गजाल उलोवन दाखयल्ली. ज्या धर्तीचेर आमी 70 तालुक्यांत IIT हाडली त्याच पद्धतीचो आयदर टुरिझम नाजाल्यार एड्युकेशन हाचो प्रोजेक्ट हो बिचोले तालुक्यांत येतलो आनी तोय बी गव्हर्नमेंट लँडान येतलो. हाज्या पयलीं म्हणजे फक्त गव्हर्नमेंट लँड लोकांनी चिरे मारून खाल्लेली आसा. हांव सरळ सांगता, लोकांनी वेगवेगळी गव्हर्नमेंटाची जागा ही फक्त आपल्या फायद्याक वापरल्या आनी बऱ्याच जाणांनी तांकां सपोर्टूय केला. हाज्या फुडें सरकाराची जागा आमी वाया घालूंक दिवचे ना. सरकाराची जागा आसा ताजेर व्यवस्थित रित्या एड्युकेशन रिलेटेड प्रोजेक्ट आसतलो किंवा टुरिझम रिलेटेड प्रोजेक्ट आसतलो. पर्यटन खात्यान आग्वादा हे सुवातेर 3 लाख चौखण मेत्र जमीन टुरिझम प्रकल्पाक म्हूण 90 वर्सांच्या लिजार दिल्ली. थंय अजून मेरेन कांयच जाल्लें ना. एजन्सी जमीन आडावन बसल्या. 1997त पर्यटन खातें आग्वादा हेलिपॅडाचे कुशीक पर्यटन प्रकल्प उबारपाचे आशिल्ले. 3 लाख चौखण मेत्र जमीन मुंबयच्या इंडियन हॉटेल्स कंपनीक लिजार दिल्ली. त्या जाग्यार खेळ, गोल्फ कोर्स, पर्यटनाक रिक्रिएशनल एक्टिविटी उबारपाचो प्रकल्प. सरकाराक लीज रेंट म्हूण वर्साक 1 कोटी वा ग्रॉस टर्नओव्हरांतले 5% मेळपाचे. त्या शिवाय खाण जेवण, सोरो, मनोरंजन आनी हेर गजालींचेर टॅक्स येवपाचो. सरकार ते कंपनीक फावो ती परमिशनां घेवन दिवंक शकलो ना आनी प्रकल्प हुमकळ्ळो. ते वेळार स्टे हाडिल्ल्यान जमीन अजून ते एजन्सी कडेन आडकून पडल्या. असल्यो जमनी परत ताब्यात घेवपाचें काम सरकारान सुरू केलां. आग्वादचे जमनीचो सोक्षमोक्ष लावपाचे निर्देश पर्यटन खात्याक पावल्यात. IDCच्या इंडस्ट्रियल इस्टेटींनी वता थंय IDCंतलींच खडां आनी उद्देजकांनी मेळून वर्सांची वर्सां प्लॉट आडावन दवरल्यात. ते ताब्यात घेवपाच्या दिशेन मात सरकारी पावंड्यार अजून जाय तशी एक्शन दिसना. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार.